पर्यावरण राखपाक म्हूण प्रदूषण करिनाशिल्ल्यो इलेक्ट्रीक गाडयो सरकार प्रमोट करता. सरकारान 2 वर्सां फाटीं इलेक्ट्रीक स्कूटरी आनी गाडयां खातीर सबसिडीची स्कीम चालीक लावन अर्जूय मागून घेतले. मात एकाय अर्जधारकाक सबसिडीची दमडी पाविल्ली ना. सबसिडी खातीर त्या काळांत इलेक्ट्रीक गाडयांचो सेल मात वाडलो. गोंयच्या रस्त्यार सध्या 4,879 इलेक्ट्रीक गाडयो, 115 ट्रान्सपोर्ट आणि 4,764 नॉन ट्रान्सपोर्ट गाडयो. तातूंत 3,989 टू व्हीलर, 774 मोटारी, 41 रिक्षा, 50 बसी, 25 हेर गाडयो. सबसिडी खातीर सरकारा कडेन 4 व्हिलरांचे 321 अर्ज आयल्यात. सबसिडी खातीर 1,250 टू व्हिलरांचे अर्ज, 4 व्हिलरांचेर सुमार 2.5 ते 3 लाख सबसिडी मेळटा. टू व्हिलरांचेर 15,000 ते 30,000 मेरेन सबसिडी. सगळे अर्ज पेंडींग. एकाय अर्जधारकाक सबसिडीची दमडी ना. सरकारान सबसिडीचे पयशे दिवंक ना आनी दुसरे वाटेन स्कीम जुलय 31 सावन बंद. ताचो बरोच परिणाम इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या खपाचेर जालो, चड करून टू व्हिलरांचेर. सो जेन्ना सबसिडी कॅन्सलेशनाचे अनाउन्समेंट आयले तेन्ना कस्टमरचे डिसिजन खूब आहले, इम्पॅक्ट जाले तातूंत. जितले जाता तितल्या लोकांक आमी प्रोवायड केली स्कूटर डेडलायनाच्या पयलीं, पण ताच्या उपरांत इट लेड टू मास कॅन्सलेशन ऑफ बुकिंग्स. कित्याक कस्टमर जे आसा ते खूब सेन्सिटीव आसता, प्रायस सेन्सिटीव आसता आनी सबसिडी अमावंट वॉज ऑलमोस्ट अमावंटींग टू 29,000. ताच्या खातीर आमच्या बुकिंग्साचेर आनी बिझनसाचेर खूब परिणाम जालो. सो ओवरऑल बुकिंग्सान इम्पॅक्ट जाला. वी हॅव सीन 30 to 40% डिक्लायन इन आवर बुकिंग नंबर्स. ते वटेन सरकारान इलेक्ट्रीक गाडयांच्या चार्जिंग स्टेशना खातीर पॉलिसी तयार केल्या. मात तिकाय जाय तसो रेस्पॉन्स नाशिल्ल्यान फावो तितली चार्जिंग स्टेशनां गोंयांत दिश्टी पडना. इलेक्ट्रीक व्हेकल घेयात म्हूण सरकार सांगता खरो, मात चार्जिंग स्टेशनाच्यो जाय तश्यो सुविधा ना. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी